मुळगांव एके बायलेचे मंगळसूत्र फारायल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्लो मडगांव वाठारांतलो दुबावित आरोपी हिस्ट्री शिटर आशिल्ल्याचे तपासात फुडें आयला। 8 दिसां पयलीं मुळगांवची कमल शिरगांवकर ही बायल फुलां काडटना मोटारसायकली वयल्यान आयिल्ल्या दोगांतल्या एका तरणाट्यान तिच्या गळ्यांतले सुमार 2 लाख रुपयांचे मंगळसूत्र खेचून फुजो काडिल्ल्यो। अन्सार नारंगी अशें अटक केल्ल्या दुबावित तरणाट्याचें नांव आसा। पुलीस फुडलो तपास करतात। दिवचल पुलिसेन आनीक एक धडक कारवाई करतना एके बायलेचे मंगळसूत्र फारोवपी दुबावित तरणाट्याक अटक केल्या। दुबावित तरणाटो राय मडगांव वाठारांतलो आनी ताचें नांव अन्सार नारंगी आसा अशें कळटा। 8 दिसां पयलीं म्हळ्यार 14 ऑगस्ट ह्या दिसा मुळगांवची कमल शिरगांवकर ही बायल फुलां काडटाली। तेच वेळार मोटरसायकली वयल्यान आयिल्ल्या दोगा तरणाट्यां पैकी अन्सार हाणें तिच्या गळ्यांतले सुमार 2 लाखाचे भांगराचे मंगळसूत्र खेचून पळ काडिल्लो। हे विशीं कमल शिरगांवकर हिणें तेच दिसा दिवचल पुलिशेन कागाळ केल्ली। दिवचल पुलिशेन कागाळ नोंद करून ते दिकेन तपास सुरू केल्लो। कमल शिरगांवकर हिणें केल्लें वर्णन आनी CCTV फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन तपासाक दिका दिल्ली। निमाणें दुबावित तरणाट्याक धरपाक पुलिसेक येस आयले। मंगळसूत्र फारायल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान ज्या तरणाट्याक पुलिसांनी धरला तो तरणाटो हिस्ट्री शिटर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। वेगवेगळ्या पुलीस ठाण्यांचेर ताचे 8 गुन्यांव नोंद आसात। हाचे पयलीं फाटल्या 22 दिसां पयलीं दिवचल पुलिशेन आनीक एक कारवाई करतना मुळगांवचेच एके बायलेचें मंगळसूत्र फारायल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान एका दुबावित तरणाट्याक अटक केल्या। 22 दिसां भितर पुलिसांनी 2 तरणाट्यांक दुबावित तरणाट्यांक धरिल्ले खातीर दिवचल पुलिसेचें कौतुक जाता। गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत।